नमस्कार. दनपारच्या खबरांत साहिल नार्वेकराचे उकार. खबरो विस्तारान. मंत्रीपद मेळ्ळा खरे मात परफॉर्मन्स दाखोवंक तितलोसो वेळ ना. तवडकार हेडोंक गोविंदा कडेन वायटपणां जाल्यात, बरेपणाची शक्यताय उणीच. तवडकार स्पश्ट उलयलो. आपले नेतृत्व फक्त एसटी समाजा पुरते ना. कला अकादमीचो इशू खंय कितले कितें उलयल्यार वाडला. प्रेरणा दिसाचे उलोवपूय सारके न्ही. तवडकराचे फण्ण. कोणत्याक मेळ्ळो आणि तुम्ही म्हजो मंत्री म्हणून विचार करचो न्ही अशें हांवें स्पश्टच सांगलें. हय कित्याक म्हणजे उरली ती 1.5 वर्सां आनी 1.5 वर्सां भितर एक येतलें झेडपीचें इलेक्शन, त्यानंतर येतलें म्युनिसिपालिटी इलेक्शन आनी त्यानंतर परत थंय 2027 इलेक्शनाचो कोड जो आसा तो सुरू जातलो. काम करपाक तसो खूब वेळ आसा अशेंय ना. तुमकां कितें दिसता की कला अकादमी वादग्रस्त विशय कित्याक जाले? न्ही, म्हाका दिसता की वादग्रस्त विशय जावपाक फाटले हेतू आसा न्ही की त्या वेळाचेर मंत्र्यान केल्ली विधानाय ती हें आयली. म्हणजे ताजो संबंद जो आसा न्ही ताजमहल किंवा शाहजहान हाचे कडेन म्हणजे कांय विशय आसा न्ही ते बेश्टेच आंगाल ओडून घेतल्यार विशय आसा. तेजे वेवस्थीत जर त्या टॅक्निकल टिमी कडेन त्या मनशा कडेन जर सोडिल्ले आसतलेत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता ते विशय इतले मोठे तूं म्हणटा तशें हॉट केक आनी ते सगळे विशय ते जावंक शकना. जरी तो स्वभाव जरी नासलो ताजे बरोबरचे जे लोक आसता पळय आसा न्ही की ताका म्हजे लागीं रावप किंवा बाकी सगळ्या बरोबर आसा ते तांकां पटनाशिल्लें आनी त्यामुळेच म्हाका ती हो डिफरन्स आयिल्लो आसा आनी ती दरी वाडत गेली आनी त्यामुळे हो जो आमचो बिटरनेस म्हणटा पळय आसा न्ही तो दिसपडटा. आनी त्यामुळे हांवें जरी कितलें जर ना म्हणलें जाल्यार जो फॅक्ट आसा तो आसा. हे सगळे प्रकारचे विशय आसा न्ही हांव सोंसत आयिल्लो आसा. त्यामुळे ह्या सगळ्या गजालींनी अनुभव घेवन जे आसा न्ही कांय लोकांच्या पासून पयसच रावप जे आसा न्ही हें शाणेपण आनी शांतपणे काम करप म्हणजे ती भुमिका घेवन आज पर्यंत हांव हांगा पावलो. त्यामुळे म्हजें हांवें सभापती पोस्ट आसतना क्रिश्चन आसूं दी, हिंदू आसूं दी, बाकीचे नॉन एसटी आसूं दी, ह्या सगळ्या लोकांचे श्रमदान कन्सेप्टांतल्यान हांव भितर घुसलो आनी सगळ्या पेडणे पासून जे काणकोण पर्यंत जे आसा लोकांनी म्हाका एक्सेप्ट केलें आनी त्यामुळे म्हाका दिसतालें कशें हांकां परत ह्या हातूंत सगळे जे हातूंत हांव गुच्छ न्ही आनी जेचे मुळे जे आसा म्हाका एक सामाजीक नुकसान जाता अशें म्हाका दिसतालें. आनी म्हणून गोविंद गावडे ट्रायबल मंत्री काडले म्हणून म्हजें रिप्लेसमेंट करप जे आसा न्ही ही बरोबर न्ही. ही म्हजी भुमिका हांवें त्या वेळाचेर हांवें मांडली. खूब मोठो मुद्दो मांडटात सर, कारण तुमी म्हणटात की रिप्लेसमेंट न्ही कित्या खातीर. यू आर नॉट ओन्ली सेईंग अबाउट एसटी टू एसटी रिप्लेसमेंट. तुम्ही म्हणटात की आपूण फक्त एसटी लिडर न्ही, आपूण सगळ्या कम्युनिटींचो लिडर, आपूण सगळ्यांचो आमदार, आपूण सगळ्यांचो मंत्री. ताका लागून दीस कॅनॉट बी कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट. म्हाका खूब आनंद जाता आज म्हजे कडेन म्हजे फॅन किंवा म्हजे बरोबर काम करपी एसटी पेक्षा नॉन एसटी चड आसा. पळोवया निकती आयल्ली खबर. आयज आमी आसात ते चिरपट्यान हांगासर आनी हो चिरपटा गांव जो आहा हो प्रियो मतदारसंघात पडटा आनी हांगासर श्रीकांत नायक, बाबुराव नायक हांचे हें जे घर आसा हे फाटले 30-40 वर्सां जालीं ताणें घर बांदला आनी तो रावता हांगासर. आनी हालींच जेन्ना हांगासर खंय तरी एक लायटीचो केबल घालतना खंय ट्रेंच मारला आनी ताणें सांगिल्ले पासून की ट्रेंच मारतना तो उदक थंय जिरतलें आनी ते माती कोसळपाचो थंय सामको हें आसा म्हणून. पण तरी आसतना ताजें आयकोंक ना आनी तो ट्रेंच मारल्या कारणान सगळें उदक जिल्लें आनी पयर चवथी कडेन रातचे 2 सुमार ही सगळी माती सगळी कोसोन येयल्ली आसा. ताणें बरो व्हडलो कंपाऊंडूय फाटल्यान काडलेलो पण तो कंपाऊंड सुद्दां सगळो मोडोन गेल्लो आसा. आतां जी झाडां वयर आसा ती सामकी बागोवन आसा आनी म्हाका दिसता केन्नाय ताच्या घराचेर ती पडपाक शकता. कारण आनी जी माती जी आसा ती वयल्यान आनिकूय कोसळूंक शकता. सो म्हाका दिसता संबंदीत अधिकाऱ्याक तेणें लेखी पत्रव्यवहार केल्लो आसा. डेप्युटी कलेक्टराक जावं पंचायतीक जावं आमदाराकूय तेणें सांगलां. जाता तितले बेगीन ही झाडां जी आसा ही कट करून ताका जे म्हाका दिसता रिलीफ दिवपाक जाय. कारण ही केन्नाय समज जर पडली जाल्यार तेजी घराची लुकसाण जावपाक शकता. सो गव्हर्मेंटान जावं सरकारान हेजी बेगीन दखल घेवन जे कितें पावलां उखलूंक जाय ती बेगीन उखलपाची गरज आसा. चिरपट्याच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. पॉवर रिबेटीचे स्कॅमांतल्यान मावीन सुटलो खरो मात बीजेपी आनी सरकाराक राजकीय धपके बसतात. मूळ कंप्लेनंट पर्रीकार प्रॉसिक्युशनातूय खंय केस वीक केल्या म्हूण जुईजान निकालात म्हळा. ताचो मुद्दो धरून विजयान सरकारार फोग काडलो. काँग्रेस, आप आनी बाकीच्या विरोधकांनी सरकार पक्षाची खरडपट्टी सुरू केल्या. गोंयच्या सरकाराचो इंडस्ट्री मंत्री
वा मोविन गुदीन हाका एक्वीट केलो म्हणून ताणें व्हडली सेलिब्रेशनां केली. आतां हे एक्विटलान म्हाका दिसता सरकाराक एक ऑकवर्ड पोजिशनान घाल्लो आहा, कित्याक जजमेंटान जुईजान क्लियर सांगलां की प्रोसिक्युशनान केस विकन केली म्हणून. जाल्यार ज्या सरकारान ताजेर केस घाल्ली त्या सरकारानूच केस वीक केली आनी ताजे खातीर ताका एक्वीट करचो पडलो. ह्याच सरकारान ज्या सरकारांनी केस वीक केल्या तो सरकार अपील करतलो काय कितें, ह्या सरकाराचे डिसिजन लोक उत्सुकतायेन पळयतात. पूण एक मात क्लियर कळटा की लॉन्ड्री म्हळ्यार वॉशिंग मशीन कशें जेपीचें फंक्शन जाता हें तांणी गोंयान प्रत्यक्षान दाखयलेलें. सरकारान त्या वेळार प्रॉबेबली मोविन गुदिनोक आपल्या पार्टीन घेवन तांकां सफेदकी चमकार करपा खातीर हें केल्लें आसूं शकता आनी ताजे खातीर मागीर तांचेर FIR रजिस्टर केल्या उपरांत ट्रायल खंय ना खंय तरी कॉम्प्रोमायज केली काय हो विशय मनान आमच्या दिसून येवपाक लागला. कारण प्रोसिक्युशन खंय ना खंय तरी कमी पडलां अशें दिसूंक लागलां, इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑथॉरिटीज खंय ना खंय तरी कमी पडल्या अशें दिसूंक लागल्या. आनी अशा वेळार जेन्ना भारतीय जनता पार्टीन जेन्ना हाजे विरुद्ध आवाज उठयलो, आज भारतीय जनता पार्टी हिपोक्रिटिकली, वाय इज भारतीय जनता पार्टी बीइंग हिपोक्रिटिक एंड नॉट गोइंग अगेन्स्ट दिस ऑर्डर एंड चॅलेंजिंग दिस ऑर्डर बिफोर द ऑनरेबल हाय कोर्ट इज अ क्वेश्चन. आय थिंक भारतीय जनता पार्टीन हो प्रश्नाचें उत्तर आमकां दिवचें पडटलें. When the accused is a minister, then and now, who is going to do proper investigation against him? We all know what the investigation is, even in normal cases. So I would personally feel that there may be grounds to file an appeal. But those grounds, can they be sustained in appeal? That is what matters. Otherwise, it would mean government will get another high-priced advocate, at least to tell the public, look here, we are challenging an appeal and we are paying so much of money. And result may be zero. The evidence in the file is enough or not. The government will have to take a call. When I mean the government, I mean the public prosecutor will have to decide whether there is enough evidence to go further. Kidak going further and if there is no evidence, why should judicial time be wasted? हॉस्पेट वास्को रेल्वे डबल ट्रॅक प्रकल्प चालीक ह्या मार्गाचो कोळशाक उपेग जातलो म्हूण केंद्राची अर्दत सांगता. गोंय सरकार एक्सपोर्ट सावंत सरकार म्हणटालो ट्रॅक पॅसेंजर येरादारीक टुरिझम खंय नावाक लोक वगी रावचे नात म्हणून विजय सांगता. काँग्रेस आप आरजीची शिटकावणी. तेवटेन रेल्वेची कासावले सांकवाळ 1906,000 हेक्टर भूंय संपादनाक नोटीस. मदींच रेल्वे 4 लायन करूंक सोदता. वी आर नॉट 2 लायन करूंक सोदता. वी आर नॉट परमिटिंग. वी हॅव रिफ्यूज परमिशन. आय एम नॉट गोइंग टू अलाउ. हू इज गोइंग टू स्पेंड मनी ऑन द इन्फ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर दॅट? आयज रेल्वे वयल्यान एक पूल घालपाचो आसत तर तूं सगळे पयशे म्हाका भरचे पडटा. हां, वी हॅव रिफ्यूज परमिशन. Double line will not be permitted in Goa. We don't need it. जो सांगतालो की कोळशाचें एक्सपान्शन जावपाचें ना, डबल ट्रॅकिंग इज ओन्ली फॉर टुरिझम, हेजेर तो कित्याक आज सायलंट आहा? एका सायलंट दवरलेलो आहा, एका आदेश केंद्रांतल्यान येल्लेले आसा काय कितें, हेचो प्रश्न निर्माण जाता. सगळ्यांनी एकठांय जावन किपींग आवर पॉलिटिकल डिफरन्सीस असायड आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन हे गोंयांत कोळसो नाका म्हणून आमी कॅम्पेन मुखार व्हरपाक जाय. डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगुल्लें, इट इज नॉट फॉर कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन, इट इज मेंट फॉर पॅसेंजर. 2 मिनिस्टरांकूय फुडें काडले. दोगांयनी म्हळें इट इज फॉर पॅसेंजर डेव्हलपमेंट. आनी आमी सांगलें हे फोटी मारता म्हणून. आयज स्पश्ट जाल्लें आसा, सेल्फ डिक्लेअर केल्लें आसा की हय ते फोटी मारताले म्हणून. तेच आतां सांगून दितात. सो हे पळय सगळें कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन बिकॉज ऑफ वीच गोवा विल गेट डिस्ट्रॉयड. भारतीय जनता पार्टीचो गोंयचो जो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताचो सरकार आसा तो म्हणटालो की डबल ट्रॅकिंग ही लोकांच्या बऱ्या खातीर म्हणून, डबल ट्रॅकिंग ही पॅसेंजर ट्रान्सपोर्टेशना खातीर म्हणून. पण जेन्ना सेंट्रल गव्हर्नमेंटान आज भारतीय जनता पार्टीक नागडे केले तातूंत दिसून येता की भारतीय जनता पार्टीचो गोंयचो सरकार खंय ना खंय तरी गोंयकारांक फटयता. आनी आमच्या पक्षाचे अध्यक्ष वारंवार सांगताले सरकाराक की हो डबल ट्रॅकिंग जो आसा ते तुमचो आहा तो कोळशा खातीर. पण सरकार मानून घेवपाक तयार नासलें. ह्या गोंयांत जे टुरिस्ट येतात ते सैम पळोवपाक येतात, दर्यादेगो पळोवपाक येतात.
कोळसो खावपाक येना पद्दतीन जेन्ना स्पेशल जर डबल ट्रॅकिंगच जर कोळशा खातीर करता जाल्यार कोळसो कशें कमी करतले. आनी म्हजो दुसरो प्रश्न आसा, जे आता त्या वेळाचेर काँग्रेसी आहले ते मागीर बीजेपी गेले, त्या लोकांक प्रश्न आसा, तुम्ही आता आमकां कितें सांगतले, खास करून शंकर बामणकराक. Today, the statement of the Ministry of Railways have clarified what we said 10 years back, to the extent that Goa will and surely will become a coal hub and a corridor for coal. आयज गोंयचे सरकारान आनी स्पेशली आमचे गोंयचे सीएमान सगळे गोंयकाराक दाखयलेले आसा की कशी सरकार असेंब्ली भितर आनी असेंब्ली भायर फोटी सांगता ते. पयलीं ह्या सरकारान सांगलेले की पोर्ट एक्सपान्शन या कोल एक्सपान्शन दिवचे ना म्हणून, आनी आयज आमी पयले स्टेटमेंट गोंयचे सीएमाचे की तो हूंय ही वील फॅसिलिटेट द एनवायरमेंटल क्लियरन्स स्पेशली इन फॉरेस्ट एरिया फॉर रेल्वे एक्सपान्शन प्लॅन इन गोवा. दामू म्हणटा सरकार सगळी खबरदारी घेवन पावलां उबारतलो, जाल्यार मुख्यमंत्री म्हणटा विरोधकांनी फक्त कोळशाचेर उलयला. मंत्र्याच्या ट्विटात हेर उद्देग आनी पर्यटनाचेरय उलोवप केला. कोळशाची कॅपॅसिटी खंय वाडची ना. हुबळी टू हॉस्पेट टू वास्को असो जो हें आसा तो डबल ट्रॅकिंग कितें आसा तो पूर्ण जावना अशें म्हजें आयचे हांवें कोणा कडेन इन्फॉर्मेशन घेतिल्लें त्या प्रमाणे. पण त्या वेळाचेर जी भुमिका आशिल्ली आनी आतांची भुमिकेन भितर खूब फरकूय बीन आसा. पण डबल ट्रॅकिंगाच्या हातूंतले स्पेशली फॉर त्याच खातीर असो विशय नासतना आतां ती रेडी जर आसा जाल्यार ताजेर सरकार योग्य तो निर्णय घेतले. पंडीत आसात म्हणजे एक्सपर्ट्स आसात तांचे कडेन, त्याच बरोबर एनवायरमेंट जे माहीर जे आसात तांचे कडेन सल्ला मसलत आनी बाकीचे सगळ्यो गोश्टी विचारान घेवन सरकार ताजेर हें करता. हांव परतूय एकदां सांगता, कोल जितको आसा पळय न्ही ताजी कॅपेसिटी आनी वाडची ना गोंयांत. हांव क्लियर करता. इतके जर तेंच्यांनी म्हटलें ते कोल तो घेता शब्द तितून म्हटलेलें आसा क्लियर कट जर पळयत, टुरिजम म्हटलेलें आसा, ट्रेड म्हटलेलें आसा, बाकीचें सगळें आसा भितर. वाय ज्या ठिकाणी कोल जितके परमीट केल्लो आसा पळय आतां पर्यंत तितको तेज्या वयर वाडचो ना. फॉर्मर सीएमान एश्युरन्स दिल्ले तेजे आतां बरें जालें म्हणटा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. जुवारी नगरांत 12 वर्साच्या भुरग्याक लायटीचो शॉक लागून मरण सोंपलो तो मुस्ताक अहमद सुरंगी. खेळटना खंय बॉल घरात फ्रिजा पोंदाक गेल्लो बॉल काडूंक गेल्ले कडेन फ्रिजाच्या मुळाक खंय मारलो आनी थंयच पडलो. तेन्ना घरांत खंय कोण नाशिल्लो. 12 वर्सांचो भुरगो जुवारी नगर हांगा एक शॉक लागून मेल्लो आसा. जी आमकां इन्फॉर्मेशन सद्याक मेळटा वो 12 वर्सांचो भुरगो मुस्ताक अहमद सौरंगी हो खंय जुवारी नगर आपल्या आवय बापाय बरोबर रुमान रावतालो आनी धाकटुलो भुरगो खंय रुमान आपल्या घरान भितर धाकटोसो एक बॉल घेवन खेळटालो आनी खेळटा खंय तो बॉल फ्रिजाच्या पोंदाक गेलो आनी जेन्ना तो भुरगो तो बॉल काडपाक फ्रिजाच्या पोंदाक ताणें जेन्ना हात घातलो खंय तरी ताका एक लायव्ह वायर लागून तो धाकटो जो भुरगो आसा तो शॉक लागून थंयच मेलो. जेन्ना आमी पुलिसा कडेन खबर काडपाक ट्राय केली तेन्ना आमकां अशें कळून आयलें की ही जी सौरंगीची फॅमिली आसा ती खंय नेटीव ऑफ हवेरी गांवचे ते, पूण हांगा जुवारी नगर जे प्रिती हॉटेल आसा ताजे सायडीन खंय ताजो बापूय एक धाकटोसो गाडो घालून आमटाण मिरसांग लसूण पानां विकतालो आनी जेन्ना ही घटना घडली ताजे घरचे 20 मिटराचे भितर थंय ताजें दुकान आशिल्लें, धाकटोसो एक गाडो आशिल्लो म्हणजे ते लावन लसूण आनी ते विकताले आनी तेन्नाच खंय तो भुरगो बापूय आवय सगळे आशिल्ले. 15 मिनटां पयलीं ते रुमान तो भुरगो खेळटाना मदींच खंय पान विकपी गाडी आयली आनी ते बापायक तांच्यांनी आपयलो की ती पानाची डेलिवरी ते दिवपाक आयल्या आनी जेन्ना बापूय भायर गेलो तेन्ना खंय तो भुरगो जो खेळटालो तो भुरगो रुमानूच खेळत रावलो आनी त्या टायमाचेर कोणूच नाशिल्लो आनी ते भुरग्याक बॉल काडपाक गेल्ले कडेन फ्रिजाच्या पोंदाक शॉक लागून तो भुरगो मेलो आनी जेन्ना बापूय परतो आयलो ताणें तो पळयलो की आपलो भुरगो जो आसा तो फ्रिजा पोंदाक पडलेलो आसा. तो जेन्ना ताका काडूंक गेलो ताची चप्पल घातिल्ल्या कारण ताकाय मातसो शॉक मारलो म्हणून ताणें पयलीं खंय लायट बंद केली, प्लग काडलो आनी जेन्ना भुरग्याक भायर काडलो तो खंय मरण पाविल्लो आशिल्लो. तांच्यांनी फूल प्रयत्न केले ताका हॉस्पिटलांत व्हरपाक बट ही वॉज डिक्लेअर्ड डेड. गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी NGT निमणी मुजत दिल्या. GCZMAच्या अधिकार क्षेत्रात येतल्या सगळ्या अनधिकृत बांदकामांची वळेरी आणि माहिती 2 सप्तकां भितर वेबसायटीर अपलोड करूंक अर्द. पारदर्शकते खातीर खंय ही वेवस्था जाय. केस 24 सप्टेंबराक दवरल्या.
The Pune bench of National Green Tribunal has directed Goa State Coastal Zone Management Authority to upload the list of unauthorized constructions in coastal areas on the GCZMA's website. The NGT has observed that by making the list of illegal constructions public will bring more transparency in the process. The NGT had directed GCZMA to publish this list about 2 months back, but GCZMA failed to comply with the order. But now, giving last chance to GCZMA, the NGT has scheduled next date of hearing on 24th September. Mukesh Kumar for Prudent. पीओपीचे गणेश मुर्तींचेर बंदी आसतना चोरयां इम्पोर्ट जाताच अंदूय गोंयांत पीओपी गणपती पावले. विसर्जना उपरांत पीओपी व्हांवून तडीक करंजाळे दर्या देगेर पावता आशिल्ले गणपतींच्यो मुर्त्यो दिसतात. आमदार प्रवीण म्हणटा लोकांनीच फुडें सरून कागाळी केल्यारूच कितेंय जावपाचें. आणि काल गणपतीचे 5 दीस पुराय जाल्ले आणि काल हांगासर कारंजुलीन बिचाचेर लोक हांगासर गणपती विसर्जन करपाक येता. प्रत्येक वर्सा आमी पळयता की लोक गणपती विसर्जन करपाक येता, बट तातूंत आमकां पीओपीचे गणपती दिश्टी पडटा. आणि ह्या वर्सा तशेंच दिश्टी पडले हांगासर कारंजुलीन बिचाचेर नात म्हटल्यार 10 तरी गणपती अशे आसा जंय पीओपीचे आसा आनी ते आजुनूय विरगळना. त्या भायर तुमी पळोवपाक शकता अशे गणपती लोक आसा ते हांगासर लोक उडयता आनी वयता. त्या भायर हांगा साहित्य जे आसा ते हार फुलां जावं कितें केळी आसता सगळे हांगा लोक उडोवन वयता. जागृताय जी आसा ती लोकांच्या भितर जावपाक जाय. सरकारान न्यायालयान सुद्दां हाका बंदी आसा, तरी पण लोक व्हरता ते फसवणूकन व्हरता. पूण फसवणूक जावची न्हू लोकांची म्हणून सरकार तेजेर नियंत्रण दवरता. पूण तरी गोंयान पावता न्ही त्यो, गोंयान पावता न्ही त्यो. मानता हांव तरी पण आसता तेंच्या कडेन स्टाफ सुद्दां तितको एलोकेट केल्लो नासता की त्या कामाकूच तो वापरपाक. आनी सबंद गोंयभर आमचे आतां मुर्त्यो आउटलेट आसता, ते मातयेचे आसता मागीर ते प्लास्टराचे आसता. फायंड आवट करपाक तितलो स्टाफूय जाय. समजा आमची जबाबदारी ही सामाजीक जबाबदारी म्हणून प्रत्येकान जर सांगलें अमके कडेन वायट कितें तरी घडटा हें जर लोकांनी जर तांकां सांगलें जाल्यार तेजेर एक्शन घेवपाक तांकां बरें पडटलें. कित्याक लोकांनी जर हें केलें अमके कडेन प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मुर्त्यो विकता अशें जर सरकाराक सांगलें तर एक्शन घेवपाक ते थंय पावतले आनी ते बंद जातले. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें लक्ष आसपाक जाय. बट हे जे इन्सिडंट जाल्या उपरांत सगळे पोल्युशन हांगा येता. बट प्रत्येक वर्सा आमकां हेच स्थिती पळोवपाक मेळटा. पीओपीची गणपती प्रत्येक वर्सा मिरामार जावं कारंजुली बिचार अशेंच आसता आनी तेच्या उपरांत पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड येता. बट खरें पळोवपाक गेले जाल्यार जे लोक हांगा उलयता की पोल्युशन बोर्डान काल हांगा येवपाक जाय आसले. बट हे स्थिती आतां आमकां प्रत्येक वर्सा अशेंच पळोवपाक मेळटा. पीओपीची गणपती गोंयांत अवेलेबल आसा हे आमकां एकंदरीत दिश्टी पडटा. स्टुडंटा खातीर कारंजुली बिचा वयल्यान रुपेश रावत. कुंकळ आयडीसींतल्या परशुराम मेटॉक्स कंपनीत फांतोडेर उजो कुंकळेची फायर ब्रिगेड कॉल येताच पावली. उजो हाता भायर गेल्ले ताणें मडगांव कुर्चड आनी वेर्णा फायर ब्रिगेडीकूय आपोवन हाडले. उजो कंट्रोलांत केलो. कंपनीन मशिनां साल्वार मात कच्चो माल आनी सामानाचे बरेच लुकसाण. सकाळी 3:56 फोन आयलो. सो कुंकली इंडस्ट्रियल इस्टेटीक परशुराम मॅटॅक्स म्हणून एक कंपनी ती IDC कुंकलीन ते उजलाक म्हणून. सो आमची टीम कुंकळीची आमी बेगीन गेले थंय. विदीन 6-7 मिनटां आमी स्पॉटार पावले. तेन्ना पळयलें तर टोटल रॉ मटेरियल आनी फिनिश्ड गूड तें उजार आशिल्लें. जितूंक हें पेपराची हें लगदो बी आशिल्लो. सो आमी फायर फायटींग स्टार्ट केली. आनीक उज्याची इन्सेंटिविटी पळोवन आमकां रिएनफोर्स मागयलो. पयलीं मडगांव मागयलो, कुडचेरे मागयलो आनी वेर्नाचो हेल्प घेतला आमी. अश्यो टोटल 4 गाडी आमी थंय ऑपरेशना हाडल्यो. सायमल्टेनियसली आमची सिनियर ऑफिसर डेप्युटी डायरेक्टर फायर राजेंद्र हळदळकर सर तेय पावले. डिविजनल ऑफिसर फ्रांसिस्को मेंडीस तेणीय आमकां मॉनिटर केली येवन. आनी विदीन आमी 5 वरां भितर 5 वर सुमार आमी फायर बॅटल करून टोटल कंट्रोल केलो. आनी कॉज बी कांय कळना कित्याक कॉज आमी अजून शुअर ना कितें तेजेर आमी अजून कांय तरी आमी हें चालू आसा अभ्यास चालू आसा. तेजे नंतर फायनलायज जाता. इंजर्ड बी कोण नो कोण इंजर्ड जावना आनी इस्टिमेटेड चालू आसा कितलो लॉस जालो तो. म्हणून जी फॅक्टरी व्हेकल्सचा ब्रेक पॅड मॅन्युफॅक्चर करपाक पावडर करताली ती तेजो रॉ मटेरियल आनीक फिनिश्ड गूड अशें दोनी फुजाचेर डॅमेज जाला. वेरेज मशिनरीज मॅक्झिमम आमी सेव करपाक पॉसिबल जालें.
पणजे माळा वाठारांत रस्त्याची दशा चौथी आदींच महापालिकेन रस्त्यावेली फोंडकुरां पुरिल्ली, मात आतां थंय परिस्थिती सामकीच भयानक. 2 दिसां भितर दडकेसरशी रस्ते व्हांवले. कामांचो दर्जो एक्सपोज एक चुकोवन गेल्यार दुसऱ्या फोंडकुलांत गाडयो चलयतल्यांची कसरत, लोकांचे हाल. चिंतपा सारकी गजाल आसा की कसल्या तरेचें हें काम चलता. जेन्ना रस्तो करता तो रस्तो पावसान व्हांवन वता आनी मागीर जेन्ना थंय पॉट होल्स जाता जाल्यार तितून ते पॉट होल्स भरपा खातीर जें काम जाता ते 2-3 दिसांनीच व्हांवन वता. आतां ह्या कामाची क्वॉलिटी कसली आसतली ती आमकां हांगासरले हे मळ्यांतले पॉट होल जर पळयत जाल्यार कळटा. कन्सर्न ऑथॉरिटी जे आसा आमी सदांच सांगता PWD तशेंच हें काम एक्चुअली CCPन केल्लें, पूण PWDन जर करीत जाल्यार ते म्हाका दिसता आनी बऱ्या तरेन जातलें. आमी पळयलें की टेम्पररी अरेंजमेंट जे CCPचे वर्कर आसा तेंच्यांनी हाडून हांगासर तो माल भरलेलो ह्या पॉट होल्सान, कारण लोकांक त्रास जावचे न्हू म्हणून. पूण ते त्रास फक्त 2 दिसूच कमी जाले. तेज्या मागीर परत जे पॉट होल्स आशिल्ले ते पॉट होल्स आमकां परत तशेंच पळोवपा मेळटा आनी लोकांचे जे त्रास आसा ते आजुनूय तशेंच आसा. जी ऑथॉरिटी आसा, जी PWD आसा आमी म्हणटा, तेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन हे पॉट होल्स आसा ते क्लियर करचे. जाता जाल्यार हो रस्तो पुराय सारको करचो, जाणे करून जे लोकांक हांगासरल्यान त्रास जाता. फक्त हांगासरूच न्हू, खुबशे कडेन आमी पळयता की जे पॉट होल्स भरलेले ते पॉट होल्स आयज खंय तरी परत दिसपाक लागल्या. पावसान रोखडेच ते व्हांवन गेल्या. अशा तरेचें काम जालां. परत जे ऑफिशल्स आसा ते म्हणटा पावस पडटा खूब म्हणून अशें जाता. जाल्यार तो असो कसल्या तरेचो पावस पडटा की हे जे काम आसा, जे नॉर्मली रस्ते केल्ले ते व्हांवन वता, हे मात चिंतपाची गरज आसा. पॉट होल्स समजा तुमी पावसान भरता आनी ते व्हांवन वता चल आमकां मानवता, पूण जे रस्ते जे गिमान केल्ले जावं ताज्या पयलीं केल्ले रस्ते सुद्दां जर पावसान व्हांवन वता जाल्यार ते काम कसल्या तरेचे आसतले ही चिंतपाची गरज आसा. तुमी फाटल्यान पळोवपाक शकता की कशा तरेचे त्रास काडून ह्यो गाडयो आसा त्यो ह्या रस्त्यार क्रॉस जाता त्यो. आनी जे ऑथॉरिटीज आसा आमी परत सांगता, कन्सर्न ऑथॉरिटी PWD डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन अशा पॉट होल्सांचेर, असल्या रस्त्यांचेर एक्शन घेवपाची गरज आसा, जाणे करून जे सामान्य नागरीक आसा तांकां ह्या गजालीचो त्रास जावपाक जायना, खंयचो अपघात जावपाक जायना आनी कोणाकूच कसलीच दुखापत जावपाक जायना. ही गजाल मतीन धरून ही जी कामां आसा ती करची. प्रुडंटा खातीर पणजे मळ्यांच्यान हांव स्वप्नील तारी. बुलेटीन इतलेच सोंपता. हे बुलेटीन पळोवंक मेळटलें प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, WhatsApp, Twitter, Facebook, टाटा प्ले ॲप, JOT ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.